नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आजची मार्केट अपडेट. आज शेअर बाजाराचे सप्तकाचे निमाणे सेशन. सुरुवात नेगेटिव्ह झाली आणि मार्केटान क्लोजिंगही नेगेटिव्ह दिली. आज निफ्टी वांगडा बँक निफ्टी, मिड कॅप निफ्टी आणि हेर इंडेक्सानूय नेगेटिव्हिटी आशिल्ली. निफ्टी इंडेक्स 22,064 उक्तो जालो. 22,120 डे हाय टच केल्या उपरांत निफ्टीत प्रॉफिट बुकिंग सुरू झाली आणि मार्केट 21,931 मेरेन पडले आणि निमाणे 21,996 बंद. 150 पॉइंट नेगेटिव्ह क्लोज. सेन्सेक्स 72,886 उक्तो जाल्लो. 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंप मेरेन इंडेक्स सुमार 453 पॉइंट पडून 72,643 बंद. निफ्टी 50च्या आजच्या टॉप गेनर्सात UPLात बाउन्स दिसलो. मार्केट सोंपतना शेअर 3% पॉझिटिव्ह. भारती एअरटेल, HDFC लाईफ, बजाज फायनान्स आणि अदानी पोर्ट्स कंपनीचे शेअर टॉप गेनर्सात पॉझिटिव्ह क्लोज झाले. निफ्टी 50च्या आजच्या टॉप लुजर्सात महिंद्रा अँड महिंद्रा 5% पडलो. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांचेर प्रेशर. BPCL आज नेगेटिव्ह जाल्यार कोल इंडिया, टाटा मोटर्स आणि हिरो मोटोकॉर्प कंपनीचे शेअर टॉप लुजर्सांच्या वळेरेंत पावले. आज बँक निफ्टी 195 पॉइंट डाऊन. आजच्या सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो झोमॅटो कंपनीचो शेअर. पुराय बाजारात नेगेटिव्ह प्रेशर असलो तरी झोमॅटो मात आपल्याच गतीन नेटान वयली वाट चलता. आज शेअर सुमार 5% पॉझिटिव्ह. आज चडशा ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांचे शेअर नेगेटिव्ह ट्रेड झाले. BPCL 4.5% डाऊन जाल्यार HPCL 6% नेगेटिव्ह. IOCL 5.5% पडलो. आजच्या नेगेटिव्ह मार्केटात इंडसइंड बँकेत काय प्रमाणात पॉझिटिव्हिटी दिसली. बँक सेक्टरात नेगेटिव्हिटी असली तरी BP वेल्थ ब्रोकरेज हाऊसान इंडसइंड बँकेचेर बाय कॉल दिवन सुमार 31% शेअर वाडू येता म्हूण अदमास उक्तावन इंडसइंड बँकेचो शेअर वर्सभरा भितर 1,959 रुपया मेरेन वाडू येता म्हूण टार्गेट दिला. आज सेंट्रम ब्रोकरिंग ह्या ब्रोकरेज संस्थेन RBL बँकेचेर बाय कॉल दिला. RBL बँकेचो शेअर सुमार 225 रुपयांच्या लेवलाचेर आसा. सेंट्रम म्हणटा बँकेच्या शेअराक सुमार 47% वाडपाची संद आसा. टार्गेट खंय 331 रुपया. इतल्यार आजची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.